हो अपघात आयतारा दनपारा शारातल्या कदंब बस स्टँडाकडेन घडलो. बाजारातल्या रस्त्यावयल्यान एक कार बस स्टँडाच्या दिकेन येताली. तेच वेळार बंदरवाड्यावयल्यान एक तरणाटो स्कुटरीवयल्यान मेन रस्त्याचेर येतालो. ह्या तरणाट्याक दावे वाटेनच्यान येवपी कारीचो अंदाज येवंक नाशिल्ल्यान ताची स्कूटर थेट कारीक आपटली. ते बराबर तो तरणाटो स्कुटरी सयत रस्त्याचेर पडलो. नशीब बरें हो अपघात घडलो ते वेळार दोनूय वटेनच्यान वाहनां येनाशिल्लीं, नाजाल्यार वायट अनर्थ घडपाची शक्यताय आशिल्ली. ह्या अपघातांत तो तरणाटो कांय प्रमाणांत जखमी जाला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो तरणाटो अपघातांत जखमी जाला त्या तरणाट्या कडेन वाहन चलोवपाचो परवानो नाशिल्ल्याची म्हायती कळटा. ताका लागूनच थंय जमिल्ल्या थळाव्या लोकांनी हे प्रकरण आपापसांत मिटयलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.